नाव केनेडी अफोन्सो, प्रेसिडेंट ग्लोबल कोंकणी फोरम. पयलीं सुवातेर तुमकां देव बरें करूं. तुमी सगळे आयज हांगा आमचे धाकटे शॉर्ट नोटिसार तुमी हांगा प्रेस सगळे हांगा एकठांय. ही आमची ग्लोबल कोंकणी फोरमाची एक्झिक्युटीव कमिटीची मंथली मिटींग. आयज आमी ग्लोबल कोंकणी फोरम सगळे गोंयच्या लोकांक पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटात. गो करून जाणी अरावंड 47 ग्रामसभा पंचायतींनी रेजोल्युशन पास केला. हे सगळे ग्रामसभाचे मेंबरांक आमी काळजांताक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक रोमी पासत तुमी हे रेजोल्युशन घेतलें आनी आमी मागता ज्यो ग्रामसभांनी अजून घेवंक ना तांच्यांनी हे फुडले समानांनी तांच्यांनी रेजोल्युशन घेवचें आनी ही रोमी लिपी चळवळ फुडें व्हरोंक आमकां तुमचो सांगात दिवचो. आयज आमी ही चळवळ कशी फुडें व्हरोंक ताचेर भासाभास केली. आमची ग्रामसभेन चालूच आसलेली, पूण ताचे भायर आमचे 2 मुखेल प्रोग्राम आसलेले. ही चळवळ फुडें व्हरोंक आमी कॉर्नर मिटींग आख्खे गोंयांत विलेजींनी एक विलेजींनी ही चळवळ फुडें व्हरोंक आमी थारायलां. तर आमी मागतात सगळे विलेजींनी जे फुडारी आसात, रोमी लिपी आसात, मोगी आसात, तांच्यांनी आपल्या गांवांत एक कॉर्नर मिटींग ऑर्गनायज करची करून आमकां तांचो सहकार दिवचो. दुसरो प्रोग्राम आमचो जावन आसा, आमी 2 बिलां तयार केल्या. पयलें बील जावन आसा डिमांड ऑफ ग्रांट इक्वल स्टेटस फॉर रोमन स्क्रिप्ट along with Devanagari by amending the Official Language Act 1987. हे पयलें बील. आनी दुसरें बील जावन आसा टू इंट्रोड्यूस रोमन कोंकणी in all schools in a phased manner starting from standard 1st to the 10th standard. ही दोनूय बिलां आमी तयार करून आमचे CM डॉ. प्रमोद सावंत हाका दितले. तशेंच आमी आमचे 40 आमदार गोंयचे जे आसात तांचे हातीन व्हरोन ही दोनूय बिलां आमी तांकां दितले. तांच्यांनी हें बील हावजान एकटे विंटर असेंब्ली डिसेंबरान जेन्ना जाता तेन्ना तांणी प्रपोज करचें आनी ही दोनूय बिलां रोमी लिपी खातीर तांणी पास करून घेवची. हो आमचो दुसरो प्रोग्राम मीट युअर MLAs. हो हे भाशेन जातलो. तेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मनीस, तेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे विलेजीस आहा तातूंतले सुमार 20-25 डेलिगेशन एकेका MLAची अपॉइंटमेंट घेतले पयले आनी ताका मेळोन ताका अपॉइंटमेंट घेवन जे दिसाक थारायता ते दिसाक आमी तेंच्या लागीं व्हरोन ही दोनूय बिलां तांच्या हातांत दितले. विथ अ रिक्वेस्ट टू प्रपोज दीस एंड पास दीस बील इन द असेंब्ली. हे दोनूय मुद्दे घेवन आमी ही चळवळ एके वाटेन कॉर्नर मिटींग, एके वाटेन मीट युअर MLAs प्रोग्राम हो आतां आमचो नेक्स्ट फेज, द सेकंड फेज ऑफ दीस एज्युकेशन. हे बरें. कितले मेंबर आहा तुमगेले जे तुमी आतां मुखार वतले, सो कितले मेंबर आसा आनी खंयचे एरिये भितर तुमचे मेंबर काम करता हाजेर? आतां मेंबर आमचे गोंयभर आसात. साश्टींतूच ना, थोड्यांक दिसता रोमी लिपी म्हणल्यार फकत साश्टी, पूण आमचे मेंबर पेडण्यातूय आसात, काणकोणांतूय आसात, फोंड्यांत आसात, साताऱ्यांतूय आसात. आतां हे सगळे आमी रिजुवेनेट करतात आनी ग्रुप्स करून सारके हे करून आमी फकत रोमी लिपी ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान घालपाकूच नको. त्या गांवांनी कोंकणीचो वाव करपाक ह्या गांवांक आमचो जमो आख्खे गोंयभर आनी तशेंच ज्या वाठारांनी कोंकणी उलयता कोंकणांत जावं इंटरनॅशनल लेवलार
सगळे कडेन आमचे ग्रुप्स आसा आनी सगळे कडेन आमचे ग्रुपाची स्थापना जाता. हे म्हणल्याचेर हांव उलयता फुडें व्हरप. एक्चुली आमी थाराव घेतलेलो आसा 12 जाण मिनिमम एका विलेजीन एक ग्रूप करचो म्हणून. सो आमचें तें काम चालूच आसा. सुमार ऑलरेडी हांगा लिस्ट आसा आमचें. आतां कितें आमी थारायलां जायते विलेजींनी आमकां हें लिस्ट कंप्लीट जाल्लें आसा 12 जाणांची. सो हे भाशेन इट्स ऑल गोईंग वर्क. सो मेंबरशीप चालू आसा सगळे वाटेनी आनी आमकां दिसता फुडले 1-2 म्हयन्या भितर ऑलमोस्ट सगळे विलेजींनी आमचे 12 जाणांचे ग्रूप कंप्लीट जातले. तुम्ही म्हणता मी बील तयार केला आणि आमदाराक एक वर्षी वचून दितले. सो केन्ना देखून हें दिवप जातलें? प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम सप्टेंबरांतून कॉमेस. ओके. सो विकाक एक MLA ताचे लागीं आमी लिस्ट केल्ली आहा. ताची शेड्यूल आहा आमचे कडेन. त्या लायक पयलो MLA चडसो एलेक्स केर आसतलो. इज क्लोज बाय टू अस. ओके. नुवेचो आनी ते भाशेन आमी आख्खे लिस्ट केल्ले आसा आनी त्या प्रमाणे आमी ताका मेळप. तांकां मेळोंक वयता तेन्ना एक कॅनेडी बाबा सांगले भशेन की 2 बिलां दितली आनी वांगडा आमी तांचे कडेन एक सिग्नेचर मारून घेतले. मायनॉरिटीज कमिशन फुडें आसा ताका ताणें नीट दिवपाक जाय. वो हांगासर रोमीचेर वनीत जाल्या आनी ताका नीट मेळप जाय. ही आमी त्या वेळार तांचे कडेन बरोवन घेतले. वो सायन मारून घेतले आनी ते मागीर आमी मायनॉरिटीज कमिशन. दुसरें न्हू CMन एक हालीं स्टेटमेंट केला गव्हर्मेंट ऑफिसांनी कोंकणीन तुमी उलोवन तुमी बरोवप करून तुमचें हें करून जाता म्हणून इंटरॅक्शन. सो हेजेर कितें सांगपाक हालींच स्टेटमेंट केला. आयकलां आमी. आनीक म्हाका दिसता गरजेची कित्याक ऑफिशियल राजभास केल्या पयलीं कितले वर्सां जालीं 36 वर्सां जालीं. खंय इम्प्लिमेंट जाल्या ते आतां केन्ना 36 वर्सां पयलें करूंक जाय आसलें. आतां केन्ना काय आतां कित्याक आमकां भियोन गेला तें. आमकां भियोन गेला कित्याक आमी हो मुवमेंट चालू केला. अरे तुमी ऑफिशियल लँग्वेज देवनागरी पण केली न्हू. देवनागरी खंय चलना कितें वेव्हार कांय चलना मरे. ते आतां आमी हो मुवमेंट केला आनी प्रॉब्लम आतां आमचो चड जाता ते आतां कितें करूंक सोदता. एनीवे लेट्स स्टार्ट. वेलकम. कशें करतले? वेलकम. स्टार्ट दॅट. सो आमचे म्हणटे सद्याक देवनागरी करा रोमी करा पूण कोंकणीन करया. देवनागरी करा रोमी करा कोंकणीन करा. केला म्हणटा खंयची कोंकणी ती सांगला ताणें. केन्नाच्यान चालू जाली तुमची चळवळ? चळवळ केन्नाच्यान चालू जाली? आमची सुरू 2-2.5 म्हयने जाले चालू जाली. मी एंडाक आमी काय केलें आनी स्टार्ट जाला. म्हाका जो बरो सपोर्ट मेळाक आसा. कितले मेंबर आहा तुमगेले? सद्याक उणे 500 मेंबर जाल्ले आहा लिस्टाचेर. आमचे फेसबुकाचेर आमचे सुमार जे आमचे WhatsApp ग्रुपाचेर जॉईन जाल्ले आहा वॉलंटरीली. त्या भायर आमचो भायर ग्लोबल सगळे ग्लोबल कम्युनिटीज जे आहा डियास्पोरा गोंयची ताका लागून हांव ग्लोबल घातलें. थिंगाय आमी वावुरता. तुमचे सगळे ग्लोबल संस्था कितें आहा डियास्पोरा आहा थिंगा हे ग्रुप्स करून आहा. लोकांचो सपोर्ट जाय तो येता बिकॉज कोंकणी इज एन इमोशनल इश्यू. लोक गोंयचो कोंकणीचो भाशेचो लो करून आपली स्क्रिप्ट जी आयज शिकयनासतना इतली परजळटा ताका लागून लोक वावुरताय रोमी लिपी इस्कॉलांनी शिकोवंक आनी ताची आनीक बरी वाड जाता. प्रेस नोट काडला? हय काडला.